एमपीटीचेर कोळसो जाय म्हणून आता अभियान सुरू। रोजगार बचाव अभियानाच्या बॅनराखाला 5000 वयर लोकांनी वास्को रॅली काढली। एमपीटीच्या बथ नंबर 5 आणि 6 चेर आसा तशें कोल हँडलिंग चालू करचे म्हणून लोक मागतात। सगळे काम माखनांनी जाता, हजारांनी लोकांचे पोट भरता। प्रदूषण सोडून रोजगाराचेर लक्ष दिवचे। बेटोस प्रदूषणाचो इशू नाका म्हणून रोजगार अभियानवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। तेन्ना कोसो जेसीबीन हँडल जातालो, ट्रकान घालतालो, धुल्लो उठतालो आनी सगळो वास्कोन येतालो। खरो त्रास जातालो म्हणून कोसो बंद केलो। बंद केल्यानंतर कोसो मॅकनाइज पद्धतीन जिंदाल आनी अडानी बंद नंबर 5 आणि 6 चलता। काय त्रास जायना, थोड्यांक त्रास जाता बेश्टोच विनाकारण। थोड्या आता फेसबुक आणि व्हॉट्सअप येयला न्हू, कांय टायमपास मेळटा तेजेर मेसेजी घालता। पोल्यूशन जेन्ना तुमका रोजी दिता तेन्ना ताका पोल्यूशन म्हणप न्हू। खरेंच जर पोल्यूशन जाता, भरपूर त्रास जाता जाल्यार सबंद जनता उभी रावतली। इतके लोक येवचे नासले, आयज हेच्या मोठ्या संख्येन इतके हांगासर उपस्थित आहा म्हटल्यार कळोन येता की रोजगार इज इम्पॉर्टंट। पोल्यूशन म्हणून बेश्टे बोबाड मारले म्हणून जायना। पोल्यूशनाक लागून खुबश्यो रॅली पळयल्यो आमी, 50-60 जाण उबे जाता कोल पोल्यूशन म्हणून। हे बंद ते बंद, प्रत्येक गोष्ट बंद करून जायना। अनसॅटिस्फाईड सोल म्हणटा तेका। ते कॅमेरा घेता, मातसो कळसो पडलो, फोटो काडलो, घातलो। हांगासर कितके लेबर क्लास लेबर आमचे कडेन कामाक आहा, बाबडे कोळसो हक्को लागलेलो आसता तेन्ना ते कित्याक तेका कित्याक रोग जायना? तेंचे वयल्यान स्कीम पयल्या घट मेहनत करता तो बेश्टो मरना आनी बेश्टे जे बेकार मनीस आहा ते काही ना काही कारण काढून हे पोल्यूशन करतात। गोवा आणि गोंयकार कोणाचे सरकार विजय सजीत बॉम्ब मारता, ताका अपोय आमकां सपोर्ट करपाक। आमी गोंयकारपण टिकोवन दवरला। आमचे गोवा पुर्तुगीज आसले तेन्नाय सुंदर आसले, आतांय सुंदर आहा आनी मनोहर पर्रीकराच्या राज्यान खरीच सुंदर आसतले। आमी परत एकदा आय वायंड अप की सायलंट रॅली सायलंटूच रावनी आणि आमचे जे विरोध कितें केला ते कोलाचे परमिशन जावन कोलाचे हाताळणी विदीन परमिसिबल लेवल जावनी, ना जाल्यार आमकां वायलंट जावचे पडटले। अभियानवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनूय दिले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। गोवा कोंकणी अकादमीक घटनेन दिल्ली स्वायत्ता 30 दिसां भितर दिवची म्हूण कोंकणी वावुरप्यांनी इशू केला। 30 दिसां भितर अकादमीचेर अध्यक्ष नेमचो, ना जाल्यार खंय ते सरकारा आड रस्त्यार देंवतले। सरकारान गोवा कोंकणी अकादमीचेर कार्यकारी मंडळ नेमचे म्हणून मागणी। अकादमीचो अतिरिक्त ताबो सध्या राजभास संचालक प्रसाद लोलयेकारा कडेन आसा। राजभास दिसाची कार्यावळ सामकी सादेपणान आनी कसलोच आवाज नासतना केली म्हूण कोंकणी वावुरपी प्रसाद लोलयेकारा कडेन पावले। ताचे कडेन बाकीची खातीं आसात आनी कोंकणी अकादमीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त म्हूण खंय प्रसाद सांगता। हायर एज्युकेशनाचे जे आता डिरेक्टर आसात ते आनी तांचे कडेन एडिशनल चार्ज आसा गोवा कोंकणी अकादमीचो, ते प्रसाद लोलयेकार हांचे कडेन वचून मेळ्ळे आनी तांकां विचारलें की इतल्या घाई गडबडीन किंवा इतल्या कमी प्रमाणात इतल्या गडबडीन हो प्रोग्राम करपाचो, येदो मोठो प्रोग्राम करपाचो, राज्यभाशा दीस औचीत जे बरे औचीत आशिल्ले ते तुमी वगडायले आनी इतलो ल्हान प्रमाणात हो प्रोग्राम कित्याक केलो काय म्हणून। त्या वेळाचेर तांणी सांगलें की आपल्याकूय कांय सारकें खबर नाशिल्लें। एक तर आपल्या कडेन 6 चार्ज आसात आनी तातूंत हो एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा। आपूण काय पूर्णपणान हाचेर लक्ष घालपाक शकना आनी ह्या ताणें इतले बऱ्या तरेन सांगलें आनी आमच्यो कांय मागण्यो आसात त्योय बी ताणें मान्य करून घेतल्यो। पूण इतल्याचेर जायना। कोंकणीचो वावर जर मुखार वतलो जाल्यार गोवा कोंकणी अकादमीक एक आमकां अध्यक्ष जाय। सरकार जागो आसा पूण निधीचे सवंग घेतला। कारण कशें आसा, गोंयकार आनी गोंयकारपण हो जो ब्रीदवाक्य घेवन जर सरकार चलता आसत जाल्यार गोंय हें वेगळें उरलें फक्त ते भाशे खातीर आनी ते भाशेची उदरगत करपा खातीर गोवा कोंकणी अकादमी आसा। आतां 8 म्हयने जाले गोवा कोंकणी अकादमी अध्यक्ष ना, कित्याक गोंय सरकाराक अध्यक्ष मेळना।
गोंयांत त्या लायकीचे मनीस ना म्हणून तो अतिरिक्त ताबो प्रसाद बाब लोलयेकारा कडेन दिला. त्या दिसा आमकां भरपूर तिडक आशिल्ली खरें म्हणल्यार संचालकाची, पूण जेद्या वेळार ताका मेळ्ळें, इवन तोय म्हणून मनीस न्हू, पण ताणें सांगलें की आपल्या कडेन ऑलरेडी हें आसा आनी तातूंत हो आसा, सो आपलें लक्ष पडना. पूण आमी सरकाराक सांगपाक सोदता की 8 म्हयने तुमी फकाणां चलयल्या गोंयकारांची, कोंकणी चळवळीची फकाणां चलयल्या. आतां आमी तुमकां अल्टिमेटम दिता 30 दिसां भितर जर अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमीक मेळना जाल्यार 555 दिसांचें आंदोलन केल्लें स्वतंत्र भाशा आमची राज्यभाशा जावची म्हणून, जाल्यार परत एक फावट गोंयचे युवक कोंकणी खातीर रस्त्यार देंवतले. 30 दिसांचे तांकां निमाणे मी शिटकावणी दिता. अध्यक्ष नेमा आनी वेवस्थीत गोवा कोंकणी अकादमी चलया. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.